नमस्कार. गोवा टुनायटांत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या जाहीर सभे खातीर सांकवाळे मोठी तयारी. 50,000 लोकांची व्यवस्था. सभे उपरांत गोंयांत बीजेपीचे ल्हार. गोंय बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक आशा. इंडिया अलायन्स सरकार येतनाच गरीब फामिलींचे लिस्टिंग. ते फामिलींतल्या एके बायलेक वर्साक 1 लाख. राहुल गांधीची बिजापुरात गॅरंटी. कर्नाटकात बायलांक वर्साक 24,000. काँग्रेसीच्या दोनूय उमेदवारांचो फक्त नेगेटिव्ह प्रचार. पंजाबात आप आड काँग्रेस. केरळचो मुख्यमंत्री राहुलाक तासता. ममताचो काँग्रेसी आड प्रचार. बीजेपी म्हणटा इंडिया अलायन्साक अर्थूच ना. मंत्री म्हणटा पीडब्ल्यूडीन कला संस्कृती खात्याक कला अकादमीचो ताबो दिवना. मात कला अकादमीत सरकारी कार्यावळी तियात्रां नेटान. कार्यावळीचे बुकिंग चालूच. खासा रिपोर्ट. वेंचणुकांनी आदली मतपत्रिकांची पद्धत चालीक लावंक मागपी याचिका सुप्रीम कोर्टान मारल्यो भायर. दुबावा वयल्यान ईव्हीएम बंद करप चूक. सुप्रीम कोर्टान केलें स्पष्ट. बारा वर्सां मायनिंग बंद. सरकारान 12 वर्सांचो 50% तरी ग्रीन टॅक्स माफ करचो. दिवचलचे ट्रकवाले म्हणटात जाले ते जाले. आता कोणे मायनिंग आड येवचे न्हय. फिर्यादोच्या वक्तव्याचेर चुकीची माहिती पातळायता. काँग्रेसीची प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सावंत हेरां आड कागाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा विर्याताक भितर उडोवचो. राहुलाची चौकशी. आणि लोकसभा वेंचणुकीच्या दुसऱ्या फेजीतूय लागीं 67% मतदान. पहिल्या फेजीतूय 65.5% मतदान. 88 मतदारसंघ व्हीव्हीपॅटांत सील. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन. जड़ से जुड़ो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या जाहीर सभे खातीर सांकवाळे बिट्स पिलानी लागसारच्या ग्राउंडार मोठी तयारी. 50,000 लोकांची व्यवस्था. ही सभा यशस्वी करून दक्षिण गोंयांतल्या प्रचाराक नेट येतलो म्हणून बीजेपी कार्यकर्ते पेटल्यात. प्रधानमंत्री मोदी आयल्या उपरांत ताजे ल्हार येतले. प्रचाराक बूस्ट मेळटलो म्हण गोंय बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक आशा. सांकवाळ आनी ह्या जाग्याचेर बिट्स प्लॅनाची जे मुखार ओपन स्पेस आसा त्या जाग्याचेर हांगा फाल्यां प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची एक भव्य मिटींग जावपाची आसा. जायते प्रिपरेशन्स चालू आसा. स्टेज इज बीइंग सेट अप. JCB आनी ट्रक्स हांचो मुवमेंट चालू आसा. जागो फ्लॅट करून ताका एक रोड दिवन सगळे वेगळे वेगळे अरेंजमेंट्स करपाचे हांगा चालू आसा. आनी हे मिटिंगा खातीर फाल्यांचो जो प्रोग्राम ट्रॅफिक डायवर्जनाचो आसा तो असो 1 o'clock सगळे रस्ते हांगा बंद करतले. एकांक जो हांगा रस्ते जे मेन बंद जातले ते रातचे 10 ओपन जातले. सगळे व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक जे आसा हेवी व्हेहिकल्स बारीक सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा एकांक दे वील बी स्टॉप्ड एट दाबोलीम जंक्शन एअरपोर्ट जंक्शनाचेर. आनी ताजे मागीर जो रस्तो दाबोलीम टू MS कॉलेज जंक्शन टू बिर्ला क्रॉस वेर्णा हो अख्खो रस्तो दोनी वाटेच्यान बंद जातलो. खंयच्यो गाडयो येवपाक वचपाक मेळपाना. जो पोन्नो रस्तो आसा फ्रॉम क्विनी नगर जंक्शन टू बिर्ला मार्केट ऑन द लेफ्ट हँड सायड ऑफ द स्टेज ताजेय सगळे जे रस्ते आसा ते बंद करून दवरले वतले. जे लोकांक वास्कोच्यान पणजे वचपाक जाय तांकां खंय तरी चिकालीमच्यान कुठ्ठाळेच्यान पणजे जावं मडगांव वचचो पडटलो. आनी हो रस्तो जो आसा हो बंद करून दवरलो आसतलो. फाल्यां जे लोकांक हू आर कमिंग टुवर्ड्स वास्को फ्रॉम मारगांव ऑर पेंजीम सायड दे वील हॅव टू टेक द कोर्तालीम रोड. हे दोन्ही रोड जे आसा म्हणजे जो मेन 4 लेन हायवे हांगा जो दिसती पडटा आमकां वीच गोज थ्रू बिट्स पिलानी फ्रॉम द एअरपोर्ट जंक्शन तो बंद आसतलो. जो पॅरलल MDR रोड आसा फ्रॉम क्विनी नगर टू बिर्ला मार्केट हे सगळे रोड बंद आसतले.
इंडिया अलायन्स सरकार येतनाच गरीब फामिलींचे लिस्ट जातले। उपरांत त्या फामिलींतल्या एके बायलेक वर्साक 1 लाख रुपया दितले। काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीची बिजापुरांत घोषणा। कर्नाटक सरकारान गरीब बायलांक वर्साक 24,000 रुपया दिवपाची स्कीम यशस्वी चालीक लायल्या। आता अलायन्स सरकार केंद्रात आयल्यार वर्साक 1 लाख राहुलाची गॅरंटी। कर्नाटक में हमने 24,000 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के डाले। अब आप ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ। चप्पल ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ तैयारागिरी। चुनाव के बाद जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपया डालने जा रही है। अगर कर्नाटक की सरकार महिलाओं को 24,000 दे सकती है तो हिंदुस्तान की सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकती है और कर्नाटक को 1,24,000 रुपए साल के महिलाओं को मिलेगा। काँग्रेसीचे दोनूय उमेदवार फक्त नेगेटिव्ह प्रचाराक पेटल्यात। दक्षिणेत विरियात गोयची इमेजी बाट्टा, खलपाची तीच परिस्थिती। बीजेपीन चढाई केली। काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यात न्यूयॉर्क, थायलंडाचे फोटो म्हण दावो। पंजाबात आप आड काँग्रेस, केरळचो मुख्यमंत्री राहुलाक तासता। तेवटेन ममता म्हणटा काँग्रेसीक मतां घालू नाकात, इंडिया अलायन्सात अर्थ ना। सीपीएमाचो जो मुख्यमंत्री हा केरळात पिनरई विजयन, तो पिनरई विजयन राहुल गांधीक पप्पू म्हणटा। ममता बॅनर्जी बेंगॉलाक सांगता की इंडिया अलायन्स आपणे घडयल्या, इंडिया अलायन्साक मत मारू नाकात। तेवटेन पंजाबाक आप आणि काँग्रेस एकामेकाचेर झगडटात आणि ही खिचडी जी गोंयान येवन सांगता आमी एका म्हणून, हाका अर्थ हे आपापल्या स्टेटींनी झगडटात। गोंयान येवन दिल्लीक येवन हात वयर काडटा आणि गोंयान येवन सांगता आमी बरोबर आहा म्हणून, हाका अर्थ आसा जाल्यार तुमी सांगा। विरियाटोन जे हे म्हाका दिसता कमेंट केल्या, दे आर बोथ डिस्गस्टिंग आणि शेमलेस आणि वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट दिस। दुसरे तुम्ही आज जर पळयले म्हणजे दोन्ही कॅन्डिडेट एकटो तर फक्त नेगेटिव्ह कॅम्पेन करता सावथान, की तो कितेंय जाल्यार गोंयांक क्रिटिसायज करीत आसता, रेप कॅपिटल, मर्डर कॅपिटल, खंय तरी आपल्या राजकारणा खातीर तो एवरी डे इज टुपिंग अ न्यू लो। आणि दुसरो जर तुम्ही जर नॉर्थाक पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता एका फाटल्यान एक फट, एका फाटल्यान एक फटाशी तो मारीत आसता। आता तांणी यूपीए म्हणपाचें बंद केलां, कित्याक यूपीएचो कार्यकाळ जो आसा वो फक्त स्कॅमांचो कार्यकाळ आशिल्लो, लुटीचो कार्यकाळ आशिल्लो आणि म्हणून तांकां तोंड ना लोकां कडेन वचपाक, म्हणून तांणी हें नवें इंडी म्हणून सोदून हाडलां। हो थायलंडाचो फोटो। आता काँग्रेस पार्टी आपल्या मॅनिफेस्टोन न्यूयॉर्काचे फोटो लायता, थायलंडाचे फोटो लायता आणि लोकांक कितें कितें तुमकां दिसता की तुमी पिशे, लोक पिशे जातले, कशे पयशे काबार करप, नास धूस करप। आणि हो मॉडेल जर तुमकां आज पळोवपाक जाय जाल्यार हो काँग्रेसीच्या राज्य कर्नाटकान दिश्टी पडटा, जंय तांचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार 27 जुलयाक सांगता 2023 की नो फंड फॉर डेव्हलपमेंट वर्क इन द कॉन्स्टिट्युएन्सीज। म्हणजे तांचो उपमुख्यमंत्री सांगता की आमचे कडेन डेव्हलपमेंट करपाक, उदरगत करपाक पैसे ना म्हणून। दुसरे राज्य तांचे आसा हिमाचल प्रदेश, थंय जर बारीक पळयत 15,000 एम्प्लॉई गव्हर्नमेंटाचो पगार मेळपाक कुस्तार जाला। पल्लवी धेंपो मडगांवची धूव। आमच्या फॅमिलीचो गोंयांत सगळे कडेन संपर्क आसा। लोकांचे विशय जाणून घेवपाक ताजो लाव जाता। राजकारणातच न्हय, खंय आरोप जालो तरी कोणा बद्दल वायट उलोवप ना, हे आमच्या आवय बापायचे संस्कार आसा।
दक्षिण गोंय बीजेपी उमेदवार पल्लवी धेंपोचो घोव उद्देजक श्रीनिवास धेंपो उलयलो. आमकां तशें रिस्पॉन्स करपाचें ना, म्हणजे म्हजें किंवा म्हजे मिसेजेचें, आनी ह्याच राजकारणानूच न्हय, खंय केन्ना एलिगेशन जाल्यार आमी आमचे पॉझिटिव्ह थॉट्स आसतात आनी आमी आमचें काम करपाक सतर्क आसतात. हे प्रत्येकाक रायट आसा म्हणपाचें, क्रिटिसायज करपाचें, पूण ते आपणे रिस्पॉन्स दिवपाक अशें ना. आमी वी आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ साऊथ गोवा. जे लोकांनी जेन्ना आमकां सांगता, लोक आमकां सांगता, ते एका मनशान म्हणलें किंवा दोन मनशान म्हणलें तातूंत आमी तशें म्हणजे आमकां तशें बाधना, पूण आमी रिस्पेक्ट करता. प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज दिवपाचे अधिकार आसा, पूण ताका लागून रिस्पॉन्स करूंक जाय अशें कांय ना. की एक म्हणजे अशी अफवा जाल्ली की ना ती लोकांक मेळची ना, ती आसा, म्हणून हांव लोकांक सांगता की अशें कांय ना. तिणें जेन्ना एकदां आपलं हे डिसिजन घेतलां, म्हत्वाचें डिसिजन घेतलां, तातूंत जर तर फाल्यां लोकांनी तिका निवडून दिली जाल्यार तिचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो लोकां बरोबर संपर्क करपाचो, एक कार्यालय उगडपाचें, थंय आपलो स्टाफ दवरपाचो, लोकांची कंप्लेनी किंवा कन्सर्न्स किंवा विनंती पत्र घेवपाचें, एक बाबा रेग्युलर फोरम कसो जावन तिणें लोकांक मेळपाचें, हें सगळें हांव लोकांक सांगता की बाबा आमी सतर्क आसतले. बीजेपीक लागून मायनिंग बंद पडले. मायनिंग घोटाळ्याचो बोवाळ केलो. आतां ह्या घोटाळ्याचें कितें जालें? इंडिया अलायन्साचो प्रश्न. संविधानाचेर उलोवपी बीजेपीन संविधानाची मोडतोड करून आमदार फोडले म्हणून आरोप. कोळशाच्या इश्यूचेर मुरगांवचे आमदार फुडारी आतां जाप काडिनात. इंडिया अलायन्साची सरकार पक्षाचेर चढाई. ह्या सरकारान आतां ह्या गोश्टीक 12 वर्सां जालीं जवळ जवळ. तांणी लोकांक सांगून दिवचे मायनिंग घोटाळ्यान कोण रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो काय. हे मायनिंग घोटाळो एक बेश्टेच एक लोकां मुखार एक सॉंग घेतलेलें आनी मायनिंग घोटाळ्याच्या निमित्तान काँग्रेस सरकाराचेर एक घोटाळो करून हो काँग्रेस सरकार सकला हाडपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो. हितूनच न्हू कांय तेंचे पळय एक्शन्स आनी कांय तेंची डिसिजनां जाल्या ताचेर बरी ह्या फटींगपणाचो उल्लेख जाता. डिफेक्शन एनकरेज करपाक बीजेपी माहीर जाल्ले आसा. बीजेपी हे डिफेक्शन एनकरेज करून आमचे कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाचे प्रयत्न करता. बीजेपीक ब्रूट मेजॉरिटी जाय गोंय विकपा खातीर, म्हणूनच हे डिफेक्शन एनकरेज करपाक लागला. हेंचे स्वताचे मॅन्डेट, लोकांचो मॅन्डेट तांकां मेळना, तांकां स्वताचे जिखोवन हाडपाचे कॅन्डिडेट तेंची कापासतात ना, म्हणून जेन्ना इलेक्शन जातात हे कितें करतात, लोकांचे मॅन्डेट चोरतात. सगळे लोक, काँग्रेस पार्टीचे लोक, आम आदमी पार्टीचे लोक, गोवा फॉरवर्डाचे लोक सदांच सरकाराक सांगताले की हे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचें जें काम आसा ते खंय तरी कोल हँडलिंगा खातीर जायत आसा, पूण ते सगळें डिनाय करून फ्लॅटली तोंडार फोटींग उलोवपी हे सरकारान सांगलें की ना ते तशें ना. आनी सडनली मागीर 2023 तांच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवन आज त्या एमपीटीचेर कोल हँडलिंग वाडपाक लागला. गोंयची जनता म्हाका दिसता खूब सुज्ञ आसा, हुशार आसा. तांकां कळपाक जाय की हे डबल इंजीन सरकार हे कोल हँडलिंग काबार करपाना, पूण वाडयतलें आनी गोंयच्या सैमाक, गोंयच्या लोकांक त्रासान घालपाक खंयच फाटी फुडें रावचें ना. पीडब्ल्यूडीन कला संस्कृती खात्याक कला अकादमीचो ताबो दिवना मंत्री गोविंद गावडे सांगता. मात कला अकादमीत सरकारी कार्यावळी, तियात्रां नेटान चल्ल्यात. जानेरांत पीडब्ल्यूडीन खंय कला संस्कृती खात्याक ताबो दिवंक पत्रव्यवहार केल्लो. काम अर्दुगुटें आशिल्ल्यान खात्यान ताबो घेवना. मात ताब्यात नाशिल्ल्या वास्तूंत कार्यावळीचें बुकींग चालूच. खासा रिपोर्ट. कला अकादमीची कांडा सोंपून सोंपनात. पयलीं ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. उपरांत कला अकादमी गळपाक लागली. आडमेळ चालूच. आडमेळे पावसान स्लॅबाचे फॉल्स सिलींग कोसळ्ळें आनी परत बोवाळ सुरू. कला संस्कृती मंत्री गोविंदाक विचारल्यार तो सांगता पीडब्ल्यूडीन कला अकादमीचो ताबो कला संस्कृती खात्याक दिवना. We had also given instructions to the PWD engineers to complete it
विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम आणि हँडओव्हर करा. आमचे कडेन अजून पर्यंत हँडओव्हर करूना आणि आम्ही तांचे कडेन मागिल्ले आसा स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट आणि त्याच प्रमाणे काम पूर्ण जालां म्हणून आमकां तुमी हँडओव्हर करा रितसर, पण तेंच्यांनी ते अजून पर्यंत काम आमकां करूना. आपल्या रायिल्ले गोविंदान PWDचेर धुकल्लें. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण PWDन 9 जानेर 2024 दिसा कला अकादमीचो ताबो घेयात म्हणून कला संस्कृती खात्या कडेन पत्र व्यवहार केल्लो. ते उपरांत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कला अकादमीचे कामाची पळोवणी करून काय पेंडिंग आशिल्ली कामां पुराय करपाची PWDक सुचोवणी केल्ली. कामां पुराय करात आणि मागीर ताबो दियात म्हणून खात्यान PWDक सांगिल्लें. उपरांत खात्यान 3 फावट ताबो दियात म्हणून PWDक चिटी बरयल्ली. मात PWD कडच्यान कांयच रिप्लाय गेल्लो ना. ताचे पयलीं नोव्हेंबर 2023 काम पुराय जावचे पयलीं कला अकादमीचें उक्तावण करून सरकार मेकळे जाल्लें. तेच दिसा गोविंदाचें ऐतिहासीक नाटकूय अकादमीच्या मुखेल सभाघरांत जालें. मात मेळटा ते म्हायती प्रमाण PWDन आयज मेरेन कला अकादमीची दुरुस्ती केल्ले बांदकामाचो स्थिरता दाखलो दिल्लो ना. कला अकादमीचे उक्तावण जाल्या उपरांत कला आनी संस्कृती खात्यान ताबो घेनासतना कार्यावळीचें बुकींग मात सुरू केल्या. सरकाराचे पर्पल फेस्ट आनी इफ्फी दोनूय मुखेल कार्यावळी जाल्यो. 3 म्हयन्याचे बुकींग करूनय मेकळे. थंय सध्या तियात्रां आनी नाटकां चालू आसात. मुंबयच्या कंपनींची 2 नाटकां जालीं. कांय थळाव्यांची गॅदरिंगाय जालीं. फुडले 3 म्हयने कला अकादमी खंय तियात्रां खातीर बूक आसा. आतां फॉल सिलींग कोसळ्ळे उपरांत कला अकादमीन खंय बुकींग घेवपाचें बंद केलां. पयलींचे बुकींग आशिल्ल्यांक पयशे परत दिवपाची तयारी कला अकादमीन दवरल्या. अजाप म्हळ्यार कला अकादमी बुकींग करतना मंत्री नाजाल्यार कला संस्कृती खात्याक चिटी बरोवची पडटा. सिस्टमी प्रमाण अशे अर्ज मंत्री गोविंद गावडे कडेन पावल्यात आणि ताणें क्लियरूय केल्यात म्हूण सुत्रां सांगता. हे सगळे PWDचो स्टॅबिलिटी दाखलो नासतना चल्ला. हे अजाप. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या फेजीतूय लागीं 67% मतदान. पहिल्या फेजीत 65.5% मतदान जाल्ले. 13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातले 88 मतदारसंघ व्हीव्हीपॅटांत सील. महाराष्ट्र, त्रिपुरा, बिहार, आसाम, कर्नाटक, केरळ, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि हेर राज्यांनी मतदान. BJP आणि इंडिया अलायन्साचे जैताचे दावे. तिसरे फेजीत गोंय. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Healthy heart, healthy life. With 15 ml Morning Mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning Mantra, रोज पियो मस्त जियो. फाटली 12 वर्सां मायनिंग बंद आशिल्लें. सरकारान फाटल्या 12 वर्सांचो 50% तरी ग्रीन टॅक्स माफ करचो म्हण दिवचलचे ट्रकवाले मागतात. दिवचल ट्रकवाल्यांच्या संघटनेचो सचिव सुभाष किनळेकार उलयलो. जालें तें जालें. आतां कोणेच मायनिंगाच्या आड येवचें न्हय म्हण उलो. मायनिंग सुरू करूंक सरकाराचो यत्न. ट्रकवाले आणि संबंधित काम धंदेकारांक आदार. सप्टेंबर 2012 जो मायनिंग इंडस्ट्री आणि मायनिंग बॅन आसले थंयसरसून आतां पर्यंत मदीं काही कारणां हितून 1-2 वर्सां खातीर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनीचेर मायनिंग चालू जाल्लें. पूण आतां जेन्ना परत रिस्टार्ट बिचोले ब्लॉक 1 जो बिचोले मायन आसा तो ब्लॉक 1 आतां चालू जाल्ले आसा. रिस्टर चालू जाल्ली आसा. जे पब्लीक हियरींग जावन आतां गव्हर्मेंटान ताका परमिशन दिवन आतां इंटरनल काम चालू जाल्लें आसा. तेन्ना हांव ह्या प्रसार माध्यमांतसून म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतसून लोकांक सांगूंक सोदता की गोंया सरकारान कितें पयलीं कितें जालें, कोणा खातीर मायन बंद जाली आनी कितें तेजेर आमी उलयना. की आतां जो आमचो मायनिंग इंडस्ट्री आहा ती आतां सद्या केंद्र सरकारांनी राज्य सभा एके कडेन जावन आतां हो चालू जाल्लो आसा. हांव नागरिकां कडेन सुजन नागरिकां कडेन एक विनंती करता की आमी जे 2012 जे हे ट्रकवाले आसा जेणे करून ह्या बिझनेसाचेरूच आपलें घर चलयताले ते खूब कठीण अवस्थेत आहा. तेन्ना आमचो विचार करून
आमी पब्लिकाचो विचार करता, आमचो पब्लिकांनी विचार करून हे जे मायनींग इंडस्ट्री आहा ते सुरळीत जो तेंचो डेस्टिनेशन आहा सारमानस जेटी पर्यंत आमकां व्हरपाक आमकां हे करचें, तेंच्यांनी सहकार्य करचें की ग्रीन टॅक्साक आमकां खंय तरी रिबेट दिवची म्हणून, आनी जी 50 रुपयाची फायन आहा ती सरकारान कितें तरी कन्सिडर करचें आनी सरकारान आमकां जी 12 वर्सां आमची गेल्ली आसा ते 12 वर्सांची आमकां कमीत ते 50% तरी जो ग्रीन टॅक्सांसून आमकां माफ करचे आनी ह्यो ज्यो आमी ज्यो 2012सून गाडयो दवरल्या त्यो गाडयो आमी सुरळीत ह्या हितून आमच्या मायनींग ब्लॉक 1 चलोवन सुशेगादपणान हट करिनासतना ट्राफिकाक त्रास करिनासतना आमी सुरळीत ट्रान्सपोर्ट करतले. ईव्हीएमाचेर दुबाव उक्तावन वेंचणूक आनी मतपत्रिका परत चालीक लावंक मागपी याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारल्यो. ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट वेवस्था 100% चालीक लावपाची मागणी भायर. मात चिन्हां लोडिंग जाल्या उपरांत लोडिंग SLU युनिट सील करात. मतमेजणे उपरांत 45 दीस डाटा राखून दवरपाचे निर्देश. मुख्यमंत्री सावंताचो निवाड्याक येवकार. काँग्रेसीची प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सावंत आनी हेर बीजेपी फुडाऱ्यां आड मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याकडेन कागाळ. कॅप्टन विरियाताच्या वक्तव्या वयल्यान बीजेपी वाले चुकीची म्हायती पातळावन आचारसंहिता मोडटात म्हण कागाळ. आयोगान बेगोबेग कारवाय करची काँग्रेस मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा विरियाताक भितर उडोवंक जाय, राहुल गांधीचेरय कारवाय जावची. काँग्रेसीची प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सावंत आणि हेर बीजेपी फुडाऱ्या आड मुख्य वेंचणूक आयुक्ता कडेन कागाळ. दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियात फर्नांडिसाच्या वक्तव्या वेल्यान ते खंय चुकीची म्हायती पातळावन आचारसंहितेचो भंग करतात. मुख्यमंत्री म्हणटा विरियात उलयता ते पळयल्यार ताका भितर उडोवपाची गरज. राहुल गांधीचेरूय कारवाय जावंक जाय. कंप्लेन फायल करपी म्हाज्या अंदाजान हांवें प्रेसान पळयल्या त्या प्रमाणे काँग्रेसीचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर. म्हाका दिसता अमित पाटकरान जर तो व्हिडिओ पळोवंक ना न्ही जाल्यार अमित पाटकरान त्या कॅप्टन विरेटोचो व्हिडिओ पयलीं पळोवचो आनी तो जर सांगता आसत जाल्यार पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन विरेटोची करपाची गरज आसा. क्लियर कट जो म्हणटा मनीस की भारताचे कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या माथ्यार थोपले हे तेजे वर्डिंग, परत सांगता हे तेजे स्वताचे तेजे वर्डिंग आसा आनी त्या खातीर तो व्हिडिओ पयलीं पळोवपाचो गरज आसा. आनी काडून म्हाका दिसता हे जर म्हणपी स्टेटमेंट जाल्यार विरेटो काडून भितर उडोवपाची गरज आसा ह्या स्टेटमेंटाचेर. त्या खातीर जाय जाल्यार म्हाका खबर ना, इलेक्शन कमिशनान इन्स्ट्रक्शन दिवचे सुरवात करची इन्व्हेस्टिगेशन आनी सुरवात केल्या उपरांत विरेटोचेर पयलीं एक्शन जावपाची गरज आसा. जो संविधानाचो अपमान करता, तो ह्या भारत देशाचो अपमान करता, स्वतंत्र सेनानीचो अपमान करता, गोंयच्या लोकांचो अपमान करता. त्या खातीर म्हाका दिसता अननेसेसरी म्हणजे अमित पाटकर आनी तेजे गँग जे आसा पळय हो विशय दुसरे कडेन व्हरता. हांवें पळयलें की पत्रकार सुद्दां ज्या प्रश्नांक उत्तर विचारल्या उपरांत भलतेच उत्तर दिता. म्हाका दिसता 2 मनशांची इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. एक कॅप्टन विरेटो आनी दुसरो राहुल गांधी. कारण तेणी तितून ताका कोट केला की आपूण वचून एक्सप्लेन केलें जो केदो व्हडलो हुशार. 60 वर्सां ज्या गोष्टीक जाली, 60 वर्सांच्या उपरांत तूं त्या राहुल गांधीक सांगता आनी राहुल गांधी पॉयंट इन इट म्हणजे ताकाय ते खरें दिसता हो कोण तरी तज्ञ आपल्याक एक्सप्लेन करपी. म्हणजे कितें करपाचें आशिल्लें तुमकां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ल्हान उद्देग सुरू करतलो जाल्यार परवानगेक सरकारी खात्यांचे हुमरे जोडोवचे पडटा. ग्रामीण गोंयांतल्या ल्हान उद्देगांक लायट उदक सारखी मेळना. उद्देग वेवसायिकांचे हाल. कांय उद्देगीक म्हणटा सोलर आनी इलेक्ट्रॉनिक मळार भरपूर उदरगत. मोदी सरकाराचे उद्देगीक मळार येस. प्रुडंटाच्या खासा सिरिजांचे उद्देजकांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. गोवा गवर्नमेंट के तरफ से मुझे रिस्पांस ये आया कि इडली बेटर और डोसा बेटर हम नहीं कर सकते हैं गोवा गवर्नमेंट के FSCC लाइसेंस पे. तो फिर मुझे क्या करना पड़ा कि सेकंड स्टेज मुझे सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ा और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे. और थर्ड स्टेज ये हुआ कि सेंट्रल लाइसेंस लेने के लिए मुझे जो वाटर रिपोर्ट के लिए उसके लिए मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़े. उसके बाद में फिर जाके करके 4 फॉलो में जा करके मेरा सेटअप हो गया. मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कोई अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो सरकार उसके लिए सहयोग करे. समस्या म्हणजे हांव 70च्या सामको एकदम टोका वयलो मनीस
हांगासून एक 5 किलोमिटर कर्नाटकाची बॉर्डर लागता. पूण आमकां इतको हांगा लायटीचो सगळ्यांत म्हत्वाचो त्रास जाता आनी कम्युनिकेशन कांयच ना. हांगा रेंज सारकी ना, लायट सारकी ना आनी आमकां मार्केट सो हांगासून जवळ जवळ पणजे वचपाचें जाल्यार 60 किलोमिटर वचपाक जाय. And as far as solar power industry is concerned, 75,000 crores have been earmarked in the last budget, financial budget, and the Prime Minister Muft Bijli Yojana, which is implemented, which is going to have rooftops in most of the houses in India, is an amazing attempt. So we want specific system. Everything that is needed, like any transaction, should be spelled out in a SOP, and that should be public. So we need there should not be confusion in the minds of entrepreneur or investor who come here that this is little bit shaky. म्हणजे नोटाबंदी, कोविड आणि मागीर GST हेका लागून जो इंडस्ट्रियल सेटअप आसा तो कंप्लीट डिस्टर्ब जाल्लो आसा आणि तो परत जर जाग्यार येतलो जाल्यार सरकारचे सहकारी सगळे इंडस्ट्रियलिस्टांक खरोखरच गरज आसा. आणि मेन म्हणजे आज सगळे म्हणजे पयलीं कशें आशिल्लें वॅट आसतालें ते ओन्ली प्रोडक्शन जें आसा जे सेल आनी परचेज हेतूनच आशिल्लें. पण आज सगळे जी हें आसा सगळे खंयचे तूं चेकबूक घेतलो इवन DD कॅन्सलेशनाक मेजर GST कॅन्सल जाता. कुंकळे IDC लागसार एक्सायजान 8,41,000 सोरो आनी सोरो व्हरपी ट्रक जप्त केलो. ह्या वाठारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची येरादारी जावंक शकता म्हण ते नजर दवरून आशिल्ले. ट्रकवाल्याक दुबाव आयिल्ल्यान ताणें ट्रक सोडून फुज्यो मारल्यो. एक्सायज आनी पुलीस प्रकरणाची चवकशी करतात. आज सकाळी आमी हे हांगा आमचे फ्लायिंग स्क्वॉडान हो कंटेनर ट्रक हांगा डिटेन केले कडेन आसा आनी ह्या कंटेनर ट्रकाक सोरो आसलो. सोरो तितूंत ऑफिसर चॉयस विस्की आसलेली आनीक रॉयल ब्लू विस्की आसा. सो रॉयल ब्लू विस्की म्हणजे तेजे 200 काशे आसात आनी ऑफिसर चॉयस जे निप्स आसले तेजे 168 केसीस आसात. अमाउंट कितलो? अमाउंट टोटल सिजर जाला गाडी धरून 33,41,000. खंय व्हरताले खंय व्हरताले तें अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तेजेर. सो तें इन्व्हेस्टिगेशन करतले आमी. कितले दीस जाले आमी अशी म्हळ्यार जे अशें व्हरपाक शकतात असलेंचेर आमी पाळत दवरले कडेन आसा आनी तो पाळतीचो नतिजा म्हळ्यार ह्या सिजर मेळ्ळो. कोणालो ब्रँड जो ऑफिसर चॉयस विस्की आसा तो ब्रँड महाराष्ट्रा मॅन्युफॅक्चर जाता आनी हांगा येता गोंयांत इम्पोर्ट जाता. आनी रॉयल क्वीन विस्की ती कोणाची ती आमी आयडेंटिफाय करतात. खंय बॉटलिंग जातात तें आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले. कोणा डिटेन बी केला? डिटेन ट्रक ड्रायव्हर नासलो. सो अशें दिसता की राती आमी गाडयेचे फाटल्यान आसले. सो मे बी ताका डावट मारून ट्रक ड्रायव्हर हांगच्यान गाडी हांगा दवरून तेणें पळ काडली आसपाचें. अटल सेतू बांदिल्लो तेन्ना यो वच करतल्यांचें अंतर उणें जातलें म्हण दावो केल्लो. दावो खरो थारलो. मात अटल सेतू वयल्यान कारवार फोंड्या आनी दाबोळेचें अंतर मायज बरयलां. किलोमिटर चुकयल्यात. बोर्डार देवनागरीत बरयल्लीं शारांची नांवां पळयल्यार मायभास जाय म्हणटल्यांचे अकलेचे दिवाळे. गोंयभर शारांच्या नांवांची हीच दशा. अटल सेतू लोकांनी चिंतले की अटल सेतू जाल्ल्या कारणान जेन्ना पर्वरे म्हापशेच्यान लोक जेन्ना फोंड्या दाबोळे एअरपोर्टार जावं आतां हांगासर जसो बोर्ड मारला की जर कारवार वतले जाल्यार तो डिस्टन्स कमी जातलो काय म्हणून. पूण हांगासर जर हो बोर्ड पळयत जाल्यार अशें दिसता की अटल सेतू बांदकीत हो जो डिस्टन्स आसा तो चडूच वाडला काय हो बोर्ड चुकीचो आसा हें मात कळना. कारण जर हांगासर बोर्डार आमी वाचत जाल्यार त्या बोर्डार जर पळयत जाल्यार कारवार 106 किलोमिटर दाखयता. फोंड्या हांगासरल्यान 50 किलोमिटर दाखयता आनी दाबोळे आसा ते 45 किलोमिटर दाखयता. पूण जर आमी गुगल मॅप्साचेर वचून हांगासरल्यान जर डायरेक्शन मारत जाल्यार आमी चॅक केले ते फोंड्या हांगासरल्यान 31 किलोमिटर दाखयता आनी तेजे मागीर जेन्ना आमी दाबोळे डायरेक्ट गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मारले तेन्ना दाबोळे जेन्ना आमी पळयले तेन्ना दाबोळे आमकां 27 किलोमिटर दाखयले.
जे की हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार ते 45 किलोमीटर दाखयता, म्हळ्यार चडशे डबल म्हाका दिसता हांगासर जे डिस्टन्स आसा ते हांगासर बोर्डार बरयला. तशेंच जर कारवार पळयत जाल्यार 106 किलोमीटर दाखयता, पूण आमी जेन्ना गुगल मॅप्साचेर डायरेक्शन्स मारून पळयले तेन्ना फक्त 98 किलोमीटर आमकां हांगासरल्यान दाखयता. म्हाका दिसता अटल सेतू लागून डिस्टन्स चड जावना, तर हो जो हांगासर जो बोर्ड मारला, जो म्हाका दिसता चडशे ट्युरिस्ट जावं कोण गोंया भायल्यान लोक येतात ते हेगेलो वापर करता, तो हांगासर बोर्ड आसा तो चुकीचो आसा. आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा, जे नॅशनल हायवेचे ऑथॉरिटीज आसा, जे हे सायन बोर्ड जावं अशे जे किलोमिटरांचे बोर्ड मारता तेंच्यांनी ह्या बोर्डां भितर दुरुस्ती करपाची गरज आसा. कारण ही चुकीची इन्फॉर्मेशन लोकां मेरेन पावता, कारण हे सरकाराचें काम आसा आनी सरकारा कडल्यान अशी चुकीची इन्फॉर्मेशन लोकां मेरेन वचपा जायना. म्हणून हो जो बोर्ड आसा ती बदलपाची गरज आसा. तितूनच जर आमी थंय नांवां जर वाचत जाल्यार पोंडा बरयता ते मराठीन जावं कोंकणीन जे बरयलां ते पोंडा म्हणून बरयलां, जावं की ते फोंडे म्हणून आसपाचें. आनी दुसरे वटेन जे दाबोळीम म्हणून बरयलां ते जर आमी जर मराठीन जावं कोंकणीन बरयलें जाल्यार ते दाबोळे आनी ते दाबोलीम न्हू. ही दुरुस्ती दिसता जे कन्सर्न ऑफिसर्स आहा नॅशनल हायवेचे तेंच्यांनी करची. प्रुडंटा खातीर पर्वरेच्यान हांव स्वप्नील दारी. गोंयांत पयल्याच फावट आपोलाचें पीक. रायच्या एडवर्ड मेंडिसान ताज्या चिंचिणींतल्या फार्म हावजांत आपोलाचें पीक घेवंक सुरू केलां. हिमाचल प्रदेशांतल्या विलासपुरांतल्यान ताणें 3 वेगवेगळ्या जातींची आपोलाची 200 रोपां हाडिल्लीं. एक पीक येवंक खंय 165 दीस लागतात. गोंयांत पयले फावटूच आपोलाचें पीक घेतलां. रायचो एडवर्ड मिनेजिसान आपोलाचें पीक घेवन सुरवात केल्या. आतां मेरेन खंय 200 झाडां लायल्यात. डायरेक्ट हिमाचल बिलासपुरात साकून हाडलो, जे पळय कोण हे वेरायटी डेव्हलप केल्या तेजे कडल्यानूच हाडला सारको. आनी हाडटना हांवें 200 प्लांट हाडली न्ही 3 वरायटीची. एक तुका HRMN 99 वरायटी, हो पळय हो जाला पळय तो HRMN 99 सेल्फ पॉलिनेटिंग. आनी दुसरो पळय हाडला ते गोल्डन डसेट म्हणून येल्लो पळय आमी बाजारांत बी पयले आसतले येल्लो येता ते तसलो वरायटी. आनी एक आना म्हणून आना वरायटी. हे 3 वरायटी हाडून 200 झाडां हांवें हाडून लायिल्लीं. आतां लायल्यार तांकां धाकटे रूट स्टॉक हाडून लायिल्ले ते 3 आतां हे 3रे वर्स तांकां 3 वर्सां कंप्लीट जाली. पूण फ्लावरींग स्टार्ट जाल्ले 1 वर्साच्यान. आनी सगळीं जेन्ना पळय हाडिल्ली ती टिश्यू कल्चर हाडिल्ली प्लांट्स. सो टिश्यू कल्चर मातशें स्टेबलायज जाता आनी बरी उरता आनी फ्रुटिंगाकूय बरें पडटा, फास्ट जाता. हेचे भायर ग्राफ्टेड मेळटा तांकां मातसो टायम लागता, 4-5 वर्सां लागता, पूण जाता. आतां हे फर्स्ट टायम जालें म्हणटरीच कितें एक क्रेज सो जाला. पळय कोणें डेव्हलप केला न्ही तेणें M99 रूट स्टॉक हाडून इज्रायलच्यान हाडून तेणी तो डेव्हलप केला आनी ताका क्लायमेट कसलोय चलता. आनी दीस ग्रोज अप टू 45 डिग्रीज. हेचो पळय जाल्यार एका 2 म्हयने जाले. एक्चुली एपल फ्रॉम फ्लावर टू हार्वेस्ट स्टेज म्हूण पळयत जाल्यार ताका 165 डेज लागता. आतां हो जाता ताका 2 म्हयने अरावंड 60-65 डेज जाले आसतले. पूण हाचो कलर बी चेंज जावपाक कारण आतां पळय फाटीं पावस पडलो, एक दीस फूल डे पावस पडलो तेन्ना अकस्मात कलर चेंज जालो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.